पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. इंदोरच्या हुकुमचंद मिलांतल्या कामगारांक 30 वर्सां खातीर प्रलंबीत आशिल्ली रक्कम फारीक करपा विशीं आयज आयोजीत केल्ल्या मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित ह्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी प्रणाली वरवीं वांटो घेतलो. ह्या वेळार आयोजीत कार्यावळीत मध्य प्रदेशचे मुखेलमंत्री डॉ. मोहन यादव हांणी प्रधानमंत्र्यांचे वतीन 5,000 परस चड कामगारांक 308 कोटी 46 लाख रुपयांचो धनादेश सुपूर्द केलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी 220 एकर सौर वीज प्रकल्पाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गरीब आनी वंचित लोकां खातीर सेवा दिवप हे आपल्या सरकाराचे मुखेल प्राधान्य आसा अशें सांगले. इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे. मैं आपके धैर्य के आगे नतमस्तक हूं. आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं. साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है. ये मेरी 4 जातियां हैं. मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन. पुराय संवसारभरात आयज नातालांची परब व्हडा प्रेम आणि व्हडा भक्तिभावान मनयली. येशू ख्रिस्ताच्या जल्माचो दीस मनोवपी ही परब ख्रिश्चन भावांनी चर्चीत आयोजित केल्ल्या प्रार्थना सभांनी वांटो घेवन मनयली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशात येशू ख्रिस्ताच्या शिकवणी प्रमाण लोकांच्या हिता खातीर आणि समृद्धी खातीर एकवटान वावरपाचो संकल्प करचो असो उलो मारलो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नाताला निमतान समेस्तांक परबी भेटयल्या. इतले मजगती दिल्लीत आयोजित एका कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांटो घेतलो आणि क्रिस्ती बांधवांक परबी भेटयली. सोशल हार्मनी, ग्लोबल ब्रदरहुड, क्लाइमेट चेंज और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऐसे कई विषयों पर और लंबे समय तक बैठ करके बातें की थी. फ्रेंड्स, क्रिसमस वो दिन है जब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं. गोंयांतूय नातालाची परब ख्रिश्चन भावंडांनी व्हडा उमेदीन मनयली. आयतारा मध्यान राती चर्चींनी मिडनायट मास जाल्या उपरांत नाताळ परबेक सुरवात जाली. ह्या निमतान चर्चींनी तशेंच पणजे शारांतल्या चर्च चौकात आकर्षक विद्युत रोषणाय केल्ली. येशू ख्रिस्ताच्या जल्माचो देखावो दाखोवपी क्रिब्स वेगवेगळ्या थळांचेर पळोवपाक मेळटात. सांताक्लॉज आनी नकेत्रां वेगवेगळ्या थळांचेर लायिल्ल्यान खासा करून भुरग्यां मदीं उमेदीचें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. प्रार्थना सभांक थळाव्यांबरोबर देश विदेशांतल्या पर्यटकांनी लेगीत व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो. कसल्याच तरेचे अनुचित प्रकार घडचे न्हय म्हूण पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. मजगती दिवचले येशू ख्रिस्ताचो जल्मदीस मनोवपी नाताळ सण धर्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींनी व्हडा उमेदीन मनयलो. दिवचलच्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्चीत मिडनायट प्रार्थना सभेत लोकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतिल्लो. ह्या वाठारांतलीं घरां, नकेत्रां, क्रिप्स आनी हेर सजावटींनी फुलून आयिल्लीं. तशेंच फोंड्यां सेंट एन्स चर्च आनी माउंट कार्मेल कपेलांत ख्रिश्चन भावंडांनी जागतीक शांतिकाय आनी उदरगती खातीर प्रार्थना केली. नाताळ सणा निमित्त आयोजीत केल्ल्या क्रिसमस क्रिप्स सर्तीत ह्या सर्तीच्या जैतिवंतांक कला आनी संस्कृतीच्या खात्या वतीन इनामां भेटयल्यात. He is the Prince of Peace, come down from heaven to give peace to the world. Our broken world, our broken families, our problems in societies, God is the answer for all. If we constantly remain in touch with God, our Creator, we will find solutions and answers to our problems.
आदले प्रधानमंत्री आणि भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांची आयज जयंती. ह्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सदैव अटल स्मारकाचेर वचून वाजपेयी हांकां श्रद्धांजली ओपली. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री आणि हेर मानेस्तांनी लेगीत वाजपेयी हांच्या समाधीचेर फुलां ओपून आदरांजली ओपली. प्रधानमंत्र्यांसयत हेर केंद्रीय मंत्र्यांनी एक्स हँडलावेल्यान लेगीत संदेश जारी करून वाजपेयी हांकां आर्गां ओपल्या. प्रधानमंत्र्यांनी वाजपेयी हांचे जिणेचेर आदारीत एक व्हिडिओ लेगीत जारी केल्लो. भारतीय जनता पक्षाच्या वांगड्यांनी पणजे भाजपा कार्यालयात आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती निमतान सुशासन दीस पाळ्ळो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार सदानंद शेठ तानवडे, पणजे महानगरपालिकेचे उपमहापौर संजीव नाईक हांचे सयत हेर भाजपा कार्यकर्त्यांनी सर्गेस्त वाजपेयीजींच्या प्रतिमेक आर्गां ओपली. ह्या वेळार उलयतना खासदार सदानंद शेठ तानवडे, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक तशेंच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आदले सर्गेस्त प्रधानमंत्री वाजपेयी हांच्या जीवन कार्याचो नियाळ घेत वाजपेयीजी हांणी रचिल्ल्या सुशासनाच्या घटमूट बुन्यादी खातीर आयज भारतीय जनता पक्षाच्या 2 खासदारांवेल्यान 302 ही संख्या पावपाक यश आयला. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सुशासनाची लोकहिता खातीर अंमलबजावणी करपाचें काम व्हडा नेटान चालू आसा अशें सांगलें. पार्टीच्या वतीन असत की सरकाराच्या वतीन असत गुड गव्हर्नन्स म्हणून तेंच्यांनी केल्लें काम आणि तें काम करता आसतना सामान्य मनशाक तेचो कसो फायदो जातलो हे सदोतीत तकलेन दवरून जे तांच्यांनी काम फुडें केल्लें आसा तें काम आतांचे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करतात. माननीय अटलजी अशें एक व्यक्तिमत्व आशिल्ले की तांणी संबंध जीवनभर पक्षा खातीर आणि देशा खातीर ताणें दिलो आणि शेवटच्या हाका तांच्या शेवटच्या काही वर्षांत ते पंतप्रधान जाले. म्हाका सदानंद शेठ तानवडेन सांगला 13 दीस 13 महिने आणि पूर्ण एनडीएची टर्म आणि ह्या सगळ्या कालावधीक जे सुशासन जे आसा, बरें राज्य जे आसा, बरें राजकारण जे आसा ते निव्वळ अशें राजकारण करून जो राज्याच्या संदर्भात जो विकास आसा, सामान्य मनशाच्या शेवटच्या पंक्तीच्या मनशाचो विकास आसा म्हणजेच सुशासन. हे सुशासन जर बरें जायत जाल्यार ह्या सगळे हाचे फायदे सरकाराचे फायदे पर्यंत पावूंक शकतात. अशे तरेचे जे फावंडेशन आसा हे ताणें आपल्या कारकिर्दीत आमकां सगळ्यांक घालून दिलें. त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तान वेगवेगळे वेगवेगळे कार्यक्रमही आयोजित केला. सेवा कार्यक्रम हे सातत्यान आमी घेतात. सेवा ही समर्पण व त्यांचो ध्यास जो लोकां खातीर काम करपाचो आशिल्लो त्या निमित्तान ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतले, मेडिकल कॅम्प आसतले, फ्रूट डिस्ट्रिब्युशन आसतले, हे सगळे आमी हांगा उलयतात. आमी सातत्यान भारतीय जनता पार्टीचे ल्हान ल्हान कार्यकर्ते अबकी बारी अटल बिहारी हे म्हणत जवळपास 4 इलेक्शन्स तरी अबकी बारी अटल बिहारी म्हणत इलेक्शनां केली. त्या निमित्तान पुराय देशात 13 दिसांचे 13 महिन्याचे आणि 1 टर्म हे सरकार दिले आणि त्या सरकाराच्या कार्यकाळात खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणता की अंत्योदय या तत्वाचे सरकार जे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यानी चलयले आणि अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय हो कन्सेप्ट देशामुखार हाडलो. सुशासन दिसा निमतान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी प्रशिक्षण कार्यावळ संबंधी ई-लर्निंग पाठ्यक्रमाचे उक्तावण केलां. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काम अधिक बरे तरेन जावपाक ह्या लर्निंग पाठ्यक्रमाची मजत जातली अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. हर घर जल, शिक्षण, हर घर बिजली ह्यो येवजण्यो यशस्वी जायत आसतना हर घर फायबर ही येवजण सुद्धा गोंयांत चडांत चड लोकां मेरेन पावतली अशें सांगून गोंय बेगीनूच लॉजिस्टीक हब जातले अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पांचजन्य सागर मंथन कार्यावळीच्या समारोप सुवाळ्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांकडेन उलयतना केंद्र सरकारान रस्त्यांचे विस्तारीकरण तशेंच अपघात क्षेत्राची सुदारणा करपा खातीर 10,000 कोटी रुपया मंजूर केल्यात अशें सांगलें. त्या भायर पर्वरीच्या उड्डाण पुला खातीर 650 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. आतां विमानतळ तशेंच रेल्वे स्थानकां मेरेनच्या रस्त्यांची दुरुस्ती हातांत घेतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिल्या. 17 देवी से लेके पौड़ेम तक पूरा नेशनल हाईवे हम पूरा कर चुके हैं. हार्डली द 15%
द परवरिम फ्लाईओवर एक ही बचा था, उसके लिए द 650 करोड़ ऑफ रुपीज़ 2 दिन पहले माननीय गडकरी जी जब गोवा में आए तो उन्होंने उसका भी फाउंडेशन स्टोन डाला है। 10,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ हमें फिर सैंक्शन कर दिए। बचे रोड जो थे यानी कनेक्टिविटी के लिए कुछ रोड बचे थे वो भी रोड उन्होंने सैंक्शन कर दिए हैं। और साथ साथ इवन दो टू एक्सीडेंटल प्रो जोन जितने सारे थे वो पूरे एक्सीडेंटल प्रो जोन 2 नेशनल हाईवे वाले हम निकाल रहे हैं। अगेन देयर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन द रिंग रोड ऑफ द जो रूरल गोवा है उसको कनेक्ट करने के लिए यानी फॉर द मोपा का हो या नेशनल हाईवे के लिए उसको कनेक्टिविटी करने के लिए कंसल्टन्सी फर्म फाइंड आउट किए हैं। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर लेगीत पळोवपाक शकतात। आता हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।